ना जाल्यार कराटे आसतले ना जाल्यार वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसतले ते घडयता आणि तशेंच आमी घडयत रावतले। हे कृत्याचेर आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून सामके कंडेंड घालता। थँक्यू। आज आम्ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून वास्को जे हे कृत्य घडले म्हणजे 5 चले जे 18 ते 22 वर्सां भितरले आसले जे कॉलेजी वचपाचे एजीचो ग्रुप आसा ते भुरगे एक अपांग चलयेक म्हणजे तेका आपल्या खंयची गोष्ट करतना तेका कसली गरज लागता अशा भुरग्याक तेका बोलोवन एका जाग्यार व्हरून तेजो गँग रेप करप हे एक माणुसकीक कलंक दिवपा अशें कृत्य तेमी करून हाडलें आसा। आमचे मागणे आसा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून की हे जे विक्टीम आसा त्याचे बरोबर आमी रावतले आणि तशेंच ज्या मनशांनी ज्या कठोराची कठोर शिक्षा तांकां जावची तांचे जे वय आसा ते न पळयता त्यांची जी ही मेंटॅलिटी तेमी क्रिएट करून दवरला ती खंय तरी नश्ट जावपाची आज गरज आसा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी राष्ट्रभर जे वेगवेगळे संदेश खाली जालो मागीर कोलकाता एका डॉक्टरीचो रेप जालो तसोच आज आमी हांगा पळयता गोंयान अशे केस वाडत चालू आसा। गँग रेप बलात्कार हे जे विशय आसा ते गोंयान वाडपाक चालू जाला। खंय तरी गोंयच्या नांवाक गोंयाक आमी कम्युनल हार्मनी आसा अशें आमी खंय तरी संबोधता तेन्ना हे गँग रेप बलात्कार अशे विशय जेन्ना घडोवन येता तेन्ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही सदैव आपलो स्टँड घेवन रावतली की अशे रेप आणि बलात्कार फुडें घडपाक जावपाक जायना हेच्या खातीर प्रत्येक कठोर कारवाई थंय जावची। तशेंच हो जो वास्कोचे जे हे आसा रेपिस्ट जे आसा तांकां कठोराची कठोर शिक्षा जावची तांचे जे वय आसा ते न पळयता तांकां जी एका रेपिस्टाक जी हे मेळटा जी कारवाई करता ती कारवाई तेमकां करची अशी आमची मागणी आसा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। फूल भी नहीं चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो। दोषियों को फांसी दो। फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। स्टूडेंट्स
प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट केला हो जो प्रोटेस्ट आयज घडोवन हाडलेलो आसा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदान बस स्टँड पणजे हांगासर घडोवन हाडलो हो कित्याक काय म्हटल्यार वास्को हांगासर जो गँग रेप जाल्लो तेका आमी निशेध करता ते दाखोवपाक आनी त्याच बरोबर सरकाराक सांगपाक की गोंय असल्या हार्मनीच्या राज्यान अशें जावचें न्ही आनी हेजेर कठोर कारवाई सरकारान करची त्याच बरोबर हे जे कृत्य जावन आसा तेचे 4-5 भुरगे जे जावन आसा ते सगळे भुरगे जे आसा ते 18 ते 22 ह्या आयूचे आसा ह्या भुरग्यांनी अशें कृत्य करपाचें फाटलें कारण कितें समाजान ही वृत्ती कशी निर्माण जाला ही आमी पळोवन घेवपाक जाय त्याच बरोबर हे जे भुरगे आसात ते भुरगे पळोवंक गेल्यार वास्को हांगा स्थायीक जाल्लेच आसा पूण मूळ गोंयचे न्ही हे भायल्यांतल्यान मायग्रंट्स म्हणून येवन सध्या गोंयांत स्थायीक जाल्ले आसात तेजेर आमचो निशेध ना पूण अशे लोक जे चुकीचे लोक हांगासर येवन चुकीचे कृत्य करता तेजेर सदांच ABVP कारवाई करपाक सरकाराक सांगतली आनी निशेध करतली त्याच बरोबर ते जे गेस्ट हाऊस आसा थंयसर हे 5 लोक कशे पावले तेंच्यांनी त्या गेस्ट हाऊसान ही कारवाई केली काय थंयसर वयताना कितें कृत्य घडून आयल्लें आनी थंयचो जो इन्सिडंट आसलो तो कसो आसलो तेजेर ते गेस्ट हाऊसाच्या ओनरा कडेन कारवाई जावपाक जाय आनी त्याच बरोबर हे जे पुराय कृत्य आसा अशें कृत्य परत गोंय राज्यान घडून येवपाक जायना हेजी सरकारान दाखल घेवपाक जाय प्रोटेस्ट करता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी स्टुडंटाच्या हिता खातीर काम करता स्टुडंटाचे इश्यूज कॉलेज लेवलाचेर सॉल्व करता तातूंत भितर आमचे वुमन एम्पावरमेंट जो आसा तो विशय एक मुख्य आसा आमी म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी फुडें वता तेन्ना अश्यो ज्यो इन्सिडंट घडटा तातूंत एक खूब दुर्दैवी एक तें हें आसा की एक चली जें अपांग आसून ताजो एक गँग रेप जावप ते खंयचे तरी बऱ्या विचारान फुडें गेल्लें पूण तेज्या बरोबर अशें वायट कृत्य जेन्ना घडटा तेन्ना फक्त एक चली न्ही ह्या राज्यांतले प्रत्येक चली आपल्या सुरक्षे खातीर थंगा विचार करता ताचे खातीर आज आमी हो निशेध केला की जो एक गँग रेप जाला ताचेर कठोराची कठोर शिक्षा जावची 18 ते 22 आयू तांचो आसलो जाल्यार सुद्दां तांकां रेपिस्टाक जी कारवाई सरकार करता जो लॉ तेंचे खातीर आसा तोच ह्या भुरग्यां खातीर आसचो ही आमची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून आमची मागणी आसा प्रोटेस्ट कितें तुमी वन डे कितें कंटिन्यू दवरतले काय सद्याक जे रेपिस्ट म्हणून तांकां अटक केला तांचेर कारवाई चालू आसा आनी आमची जी मागणी आसा की तांचेर कठोराची कठोर शिक्षा जावची ही आमची फर्स्ट मागणी आनी त्या चलयेच्या बाबतींत सरकारान दखल घेवची अशी आमची मागणी आसा जर ते फुडें जायना आज हो आमचो प्रोटेस्ट हेजे खातीर की ते जे रेपिस्ट आसा तेंचेर खंय तरी बेगीच्या बेगीन ही कारवाई आसा तो प्रोसेस फास्ट जावचो जर तो जायना जाल्यार आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून परत ग्रावंडार येतले आनी परत त्या चलयेच्या हेजे खातीर काम करतले तेजे खातीर परत आमी निशेध करतले